अलुमनाई आमगेला अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत. आज आमगेलो टस पेरनाल मळला एक सन गांव आदुकुन येऊन आता दोहा कतारांतू QHSE ऑफिसर जाऊन मेडगल्फ मळला कंपनींतू काम करता एक अलुमनाई जेसन तुक हांव हे कार्यक्रमाक स्वागत करता. जेसनान श्रीदेवी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हांगा मेकॅनिकलांतू इंजिनियरिंग केलेला. मेकॅनिकलांतू तू इंजिनियरिंग करका म्हणू कसं डिसाइड केला जेसन? आम्ही पेर्नाल गावात असताना ते आम्ही स्कूल म्हणजे चलते आले. स्कूल चलते असताना ताच्या उठ्ठूक म्हजो पप्पा आलो. तो पप्पा आम्ही गावात कृषी करता. सो कृषी करताना माझ्या पप्पा लागी टिल्लर तो कृषी गादे उडोवंक आनी टिल्लर आले. सो टिल्लर आले प्लस तो एक रिक्षा आली. रिक्षा तो बड्याक आनी बरो वता. सो ती रिक्षा केदाले पाड जाल्ली. त्या टायमार तो खुद रिपेरी करतालो. आमी ताचे उठूक हांव आनी म्हजो भाव मेळोन ताचे उठूक रिपेरी करचें. तशेंच टिल्लर ताणें कसो वतना ताचे उठूक वचचें. ताचे उठूकच आसचें. सो रिपेरी करचें या आमीच खुद मावे आनी म्हज्या भावान मेळोन करचें. तशें म्हाका ल्हान जावनूच ह्या मिशिना वयर ह्या इक्विपमेंटा वयर बारीक मोग तांतू काले ना काले काम करचें सगळें. फ्री टायमार रजे आले दीस तांतू आमी काले ना काले करते आसा. त्या टायमार थोडे फावटी आमी रिपेरी करतना सोमाय जाल्लें आसा पाडी जाल्लें आसा. तशें म्हाका ल्हान जावन तो एक मिशिना वयर इक्विपमेंटा वयर बारीक मोग आहा. सो म्हणजे 10th जाल्ल्या उपरांत हांवें PU करतना सायन्स काण गेलें. सायन्स काण म्हणून ताच्या उपरांत मुखार कालें करचें म्हूण चिंतना इंजिनियरींग वचचें म्हणून म्हज्या मम्मीन पप्पान दोगांयनी सांगलें इंजिनियरींग कर. इंजिनियर जा तुका म्हणजे इंट्रस्ट आसा सो वच म्हणून. पूण म्हाका जाय जाल्यार मेकॅनिकल इंजिनियर. पूण म्हजी मम्मी म्हणटाली ना कंप्युटर सायन्स कर IT फिल्डाक वच म्हणून. ना हांवें म्हळें म्हाका मेकॅनिकल इंजिनियरींग करूंक जायचें कित्याक म्हाका पयलें जावन इक्विपमेंटा वयर मिशिना वयर काम करूंक तांतू काले ना कालें करूंक म्हाका बारी इंट्रस्ट जालें. सो तशें जावन हांव मेकॅनिकल फिल्ड आयलो आनी मेकॅनिकल इंजिनियरींग हांवें कान गेल्लें. आनी हांवें मेकॅनिकल इंजिनियरींग मँगलोरान जाता श्रीदेवी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी तांतू केल्लें आसा. आणि तू इंजिनियरिंग जातरी तुका आता करंट अशा पोझिशनान तू QHSE ऑफिसर म्हूण आसा. सो त्या सांगतनाच म्हाका एक इंटरेस्टिंग दिसलें. सो ह्या कसं तुगेला एक पोझिशन कसं तू कसं काम करता ह्या फिल्डान तू? QHSE म्हळ्यार एक्चुअली क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी अँड एनवायरमेंट ऑफिसर म्हणून. तांतू तुका इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट आनी सेफ्टी डिपार्टमेंट दोनी वट्टूक जावन एक डिपार्टमेंट ते न्यू डोमेन रिसेंटली आय थिंक 2019 उपरांत ते डोमेन स्टार्ट जाला. सो ते डोमेन एक क्वालिटी आनी HSE दोनी वट्टूक मेळून ते डोमेन आसा. तांतू इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटूय तशेंच सेफ्टी डिपार्टमेंट ते दोनी वट्टूक जावन एक डोमेन जावन तांतू आमी काम करचें आसा. तू एक 2-1.5 वर्ष दुखून ह्या फिल्डान तू काम करता. सो कसं असता तुगेला जॉब प्रोफायलान तू? जॉब प्रोफायल म्हळ्यार आमी खंयचे एक प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट्स खंयचे स्टार्ट जावंक आसता. सो त्या प्रोजेक्टाक मेन कॉन्ट्रॅक्टर्स वा जो काम करता तो आपले डॉक्युमेंट्स सबमिशन करता. आमी एज ए कन्सल्टंट टू दी क्लायंट ते डॉक्युमेंट रिव्यू करता एज पर स्टँडर्ड्स. म्हळ्यार मे बी लोकल गव्हर्मेंट आनी इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ते मॅच आसात गी ताच्या प्रमाणे तो काम करीत गी मुखार. आनी त्या स्टँडर्ड्सा मॅच करून इक्विपमेंट्स ऑर मिशिनरीज ऑर ताचे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो करता. ते पुरो आमी पळोवन डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करून ताच्या उपरांत आमच्या क्लायंटाक वा आमचो कोण क्लायंट आसा ताका आमी ओके म्हणून दिवंक आसा. ताच्या उपरांत तो क्लायंट ते प्रोजेक्ट वा ते काम मेन कॉन्ट्रॅक्टराक अलॉट करता. ताच्या ते अलॉट जाल्या उपरांत ड्युरींग कन्स्ट्रक्शन पिरियड या प्लॅनिंग स्टेज आनी डिझायन स्टेजान आमी कॉन्ट्रॅक्टर वट्टूक मेळोवन ते आमी डिझायन फिल्डान दिता. मे बी क्वालिटी फॅक्टर्स मे बी सेफ्टी फॅक्टर्स ते काले पुरो आसात एज पर गव्हर्मेंट नॉर्म्स एज पर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ते तांतू आसले बरी करून ताच्या उपरांत ते काम स्टार्ट करता. आनी एक्झिक्युशना टायमार आमी तांतू वचून डेली सायट विजीट करता या प्लांट विजीट करून एज पर स्टँडर्ड्स आनी एज पर स्पेसिफाईड रिक्वायरमेंट्स ते काम करते आसात म्हणून पळोवन ताच्या वयर आमी आमच्या क्लायंटाक रिपोर्ट दिवचे. हे आमचें काम जावन आसा. खंयचे टायमार अशें जाला की तांणी तुमकां एक नॉर्म्सा प्रकार तांणी कोरका आशिल्ल्या बट ते काम जाता तुमी सायटाक गेले तेन्ना कसं जाता? वय हे म्हळ्यार थोडे फावटी बेस्ड ऑन अर्जन्सी या बेस्ड ऑन क्लायंट रिक्वायरमेंट थोडे फावटी ते डिविएट करतात. सो त्या टायमार आमी तांचे लागीं सारचे आसा तांणी डिविएशन नोट्स या डिविएशन
परमिशन म्हणटा ते क्लायंट जावन काण गेला म्हणून अगर इन केस ते काण म्हणून ते काम करते असत ओके दे कॅन प्रोसीड ताणी काम मुखार सियेत या काम करियेत अगर ताणी काण म्हणा त्या टायमार या त्या सिच्युएशनार ते पर्टिक्युलर काम या ते पर्टिक्युलर इक्विपमेंट या खंयचे मिशिनरीज ताणी हाडिल्ले आसात ते आमी होल्ड दवरता होल्ड दवरून ताच्या उपरांत क्लायंट लागीं वचून क्लायंट दोन परमिशन काणून वा क्लायंटान परमिशन दिनातल्यार ते री करून खंयचे स्पेसिफाईड आसा या एज पर नॉर्म्स आसा तेंत आणल्या उपरांत काम स्टार्ट करता पूण त्या टायमाक ते आमी काम होल्ड दवरता हे केल्याक म्हळ्यार इन केस विदाउट आमच्या परमिशनान तांणी काम करून मुखार कांय ऍक्सिडेंट इन्सिडेंट वा क्वालिटी इश्यूज येवन वचूं तर नेक्स्ट तुमगेल वयर येता तुम्ही व्हेरीफाय करणे नेक्स्ट व्हेरीफाय करनातल्यार ते आमच्या वयर येता या फिर मुखार इन फ्युचरांत एनी प्रॉब्लेम आयल्यार त्या टायमार आमी तांकां आमच्या क्लायंटाक वा आमच्या ओनराक जबाब दिवचे पडटा ओके तू थंय काम करता आसतना खंयचे मेजर प्रोजेक्ट्साचे खंयचे एक एक्सपिरियन्स आस की वय आतां हांव कतार गेल्या उपरांत आतां सगळ्यांक गुर्त आसा या पटी म्हळ्यार 2022 कतारांत फिफा वर्ल्ड कप जावचेर आसा सो कतारांत मॅक्सिमम डेव्हलपमेंट वर्क्स कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज त्या फिफा वर्ल्ड कप अराउंड चलते आसात सो ते वर्ल्ड कपाचे एक स्टेडियम बांदचे प्रोजेक्ट आमच्या कंपनीच्या अंडर आले सो डिझायन टीम आमी जावन आल्या सो ते प्रोजेक्ट चलतना त्या प्रोजेक्टान आमी काम केल्लें आसा प्लस त्या प्रोजेक्टाच्या उट्टुकूत एक हॉस्पिटल 7 स्टार हॉस्पिटल ते बांदून आसात फॉर प्लेयर्स आनी तांचे स्टाफ आनी येताल्यांक सो त्या हॉस्पिटलाच्या कन्स्ट्रक्शन फिल्डांत आमी तांचे वटू काम केल्लें आसा सो एक बरें एक्सपिरियन्स म्हणून येता कित्याक म्हळ्यार ऑलमोस्ट युरोपियन स्टँडर्ड्स आणि युरोपियन टीम्स येतात सो त्या स्टँडर्डा प्रमाणे ते बांधतात आणि स्टेडियम ऑलरेडी बांधून इनॉग्रेशन झाला विदाउट एनी इश्यूज और काही ऍक्सिडेंट विदाउट एनी ऍक्सिडेंट जाय नासतना ते प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करून ते ऑलरेडी हँड ओव्हर करून ते इनॉग्रेशन झालं That's nice. आता तू मेकॅनिकल इंजिनियरिंग कोरनु तू तई कामावचो अशे सो खाली तुला इंजिनियरिंग डिग्री पोरके की तू त्या क्वालिफिकेशन आणि कसने कोर का आणि खंयचे कोर्स कंप्लीट कोर का कसं कोर का पडला आता एक्झॅक्ट काले जालें म्हळ्यार हांव मेकॅनिकल इंजिनियरिंग म्हणजे कंप्लीट जाले उपरांत हांगा मंगळुरांत प्रायमसी म्हणल्यार कंपनींत एज ए जुनियर मेंटेनन्स इंजिनियर जावन जॉइन जालो त्या टायमा म्हणसर म्हाका HSC फील्ड या सेफ्टी फील्ड ते आसा कशें आसा कशें ताचे डिपार्टमेंट ते म्हाका गुंतनात पूण थंय हांव काम करतना प्रायमसींत म्हाका थंयच्या HSC डिपार्टमेंट एस्पेशली मिस्टर संदीप बोळार आनी मिस्टर गोपाल कृष्ण भट म्हणून तांचो HSC लीड आहले सो तांच्या थ्रू म्हाका HSC डिपार्टमेंट कळ्ळें तांचें काम कळ्ळें कशें ते डॉक्युमेंटेशन व्हेरीफाय करतात कशें नवे प्रोजेक्ट या नवे इक्विपमेंट आमी इन्स्टॉल करतना कशें ताचे पुरा सेफ्टी प्रिकॉशन्स आनी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ते पळयतात हें पुरा पळोवन म्हाका त्या फिल्डा वयर इंट्रस्ट आयली सो हांव तांच्या लागीं अशें थ्रू आउट द डे डिस्कशन करतना या नवे इक्विपमेंट इन्स्टॉल करतना ते येताले सांगताले सो तें पुरा पळोवन तांच्या लागीं डिस्कस केलें सो डिस्कस करतना ते म्हणाले हें फील्ड सेपरेट फील्ड बट वास्ट फील्ड हें इंडियांत ऑलमोस्ट 1948 जावन लागू आसा एज ए सेफ्टी मेजर म्हणून पूण तितलें वास्ट ना पूण आउटसायड द इंडिया युरोपियन युनियन जावन दी US जावन दी हें व्हडलें फील्ड वास्ट फील्ड सो हें इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटा वट्टूक मेळोवन काम करचें फील्ड म्हणून ताणें सांगलें सो तशें म्हाका ताचेर इंट्रस्ट आयलें आनी ताच्या थ्रू हांव ह्या फिल्डांत म्हळ्यार ते एक कोर्स आहले इंडियांत ते PG डिप्लोमा इन HSC म्हणून कोर्स आहा सो तो कोर्स हांवें कंप्लीट केलो थ्रू म्हजें काम करतना तो कोर्स हांवें ताच्या हेल्पा वंटी मिस्टर गोपाल कृष्ण भटाच्या हेल्पा वंटी तो कोर्स कंप्लीट केलो आनी तो कोर्स कंप्लीट करून जाताना म्हजें ऑलमोस्ट हांगा 2 वर्सांचें काम कंप्लीट जाल्लें एक्सपिरियन्स जाल्लें प्रायमसींत त्या टायमार MRPL ONGCंत एक नवे प्रोजेक्ट आयिल्ले BS6 पेट्रोलियम अपग्रेडाक सो त्या प्रोजेक्टाक तांकां इंजिनियर्स म्हळ्यार क्वालिफायड इंजिनियर्स फॉर दी शॉर्ट टर्म पिरियड ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता म्हणसर जाय आसलें तशें म्हाका तें एक अपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें एज ए QHSC इंजिनियर थंय वचो सो हांव इमिडिएटली विदीन 2 मंथ्स म्हजें PG डिप्लोमा कोर्स जातेत ती डिग्री काडून हांव त्या फिल्डाक म्हळ्यार QHSC फिल्डाक थंय MRPLान जॉइन जालो सो ताच्या उपरांत हांव हें फील्ड कंटिन्युअस मुखार क्वालिटी प्लस HSC सो मेंटेनन्स इंजिनियर जावन जॉइन जालो ताच्या उपरांत क्वालिटी आयलो क्वालिटी जावन QHSC थंय जॉइन जालो थंय ऑलमोस्ट हांवें 1.5 वर्स काम केल्लें आसा ते BS6 पेट्रोलियम प्रोजेक्टाच्या
ताच्या उपरांत 6 महिने तात MRPL च्या अंडरात आमच्या मंगळुरांत डिसॅलिनेशन प्रोजेक्ट म्हणून एक आयला. त्या प्रोजेक्टांत हांवें ऑलमोस्ट 6 मंथ काम केलें. हे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फिनिशिंग जाताना ताच्या उपरांत हांव दोहा कतार आनी 2019 हांव दोहा कतार थंय म्हाका पेट्रोकेमिकल प्लांटान एक प्रोजेक्ट मेळ्ळें. सो आनी ते म्हज्या इंट्रस्टाचेर म्हज्या फिल्डाच्यान प्रोजेक्ट आसलें. QHSE ऑफिसर जावन म्हाका ताणें अपॉयंट केलो. सो तशें हांव ताच्या उपरांत थंय दोहा कतार गेलो. तुका हांग केलें तू PG कसं तू डिप्लोमा केला त्याची डिग्रीन तू तुका कतारा वचचा जाल की कतारा क्वालिफाय जावच्या तांगेले कसं एक स्पेसिफिक शिकूक आशिल्लें. म्हळ्यार PG डिप्लोमा आनी HSC हांवें केल्लें ते हांगा इंडिया म्हळ्यार इंडियन गव्हर्नमेंट रेकग्नायज्ड कोर्स. बट फॉर कतार और फॉर एनी अदर कंट्रीज तांच्या कंट्रीज रेकग्नायज्ड कोर्स आहात. मेजरली तातूंत सेफ्टींत ओशा आनी नेबॉश म्हणून 2 पार्ट आसात. नेबॉश ऑलमोस्ट आमच्या मिडल ईस्ट EU कंट्रीज युरोपियन युनियन कंट्रीजाक ते लागू जाता. सो हांवें तो कोर्स 3 मंथ्साचो कोर्स आहा नेबॉश इंटरनॅशनल डिप्लोमा म्हणून तो कंप्लीट केल्लो. सो तो कंप्लीट केल्ल्या उपरांत हांव थंय म्हाका अशें जॉबाचे ऑफर आयले. सो हांव इमिडिएटली थंय शिफ्ट जालो आनी त्या कोर्सा वंटी म्हाका थंय एज ए QHSE ऑफिसर जॉब मेळ्ळो. तू मेन्शन केला तू इनिशियल डेसान प्रायमसी म्हणून कंपनीत काम केला म्हणून थंयच्या एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो म्हळ्यार तू मेकॅनिकल बेस्ड इंडस्ट्री जालेली न्ही ती थंयची कामां कशें आशिल्ला. प्रायमसी एक प्रोसेस प्लांट आहले थंय आमचे मेकॅनिकल बेस्ड ऑल इक्विपमेंट्स आहले मस्त इक्विपमेंट्स आहले. सो तांतू स्टार्टींग हांव इंजिनियरींग जावन कित्याक इंजिनियरिंगांत ऑलमोस्ट थियरिटिकल नॉलेज आहली प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हणली चड नासली. पूण थंय इनिशियली हांव जॉयन जाताना म्हाका बरी एक प्रॅक्टिकल नॉलेज मेळ्ळी कित्याक थंय सिनियर मेंटेनन्स इंजिनियर एकलो आहलो. सो ताच्या अंडर हांव काम करतलो. ताणें म्हाका मस्त हेल्प केलो म्हज्या सिनियर्सांनी. सो म्हजी थियरिटिकल नॉलेज प्रॅक्टिकली हांवें कशी लागू करची आनी प्रॅक्टिकली हांवें कशें इक्विपमेंट्सांत काम करचें तें पुरा ताणें म्हाका सांगून दिलें. सो म्हजी एक ओवरऑल डेव्हलपमेंटाक मस्त म्हाका यूज जालें. ते एक 2 वर्सां हांवें हांगा काम केलें. तशेंच हांव 6 महिने तांच्या त्याच सेम कंपनी प्रायमसीन गुजरातांत काम केलां. सो गुजरातांत हांव 6 महिने काम केलां. सो थंय एक म्हाका एक डिफरंट एक्सपिरियन्स कित्याक मँगलोर ल्हानपणांत हांव हांगा म्हणसर इंजिनियरींग कंप्लीट जावन प्लस ते काम 1 इयर म्हणसर हांव मँगलोर एरियांत येतालो. सो थंय तितलें म्हाका भोंग म्हणून कांय कळोवं ना. पूण गुजरात शिफ्ट जाल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कशें आउटसायड विथ अदर पीपल म्हळ्यार डिफरंट लँग्वेज डिफरंट कल्चराचे मनीस आहले तांचे उठूक मेळून कशें काम करचें कशें इंडिव्हिज्युअली हांवें परफॉर्म करचें तें म्हाका थंय समजलें थंय कळ्ळें. मागीर ताच्या उपरांत हांव पाटी हांगाच मँगलोर आयलो आफ्टर 1 इयर. सो तशें बरें एक्सपिरियन्स प्रायमसीचे एक्सपिरियन्स बरें एक्सपिरियन्स म्हाका स्टार्ट ऑफ माय कॅरियर. ताजे नंतर तू एक 1 इयर कॉन्ट्रॅक्ट पिरियडान तू MRPLान तू काम केला. सो थंय आसतना तुगेला एक्सपिरियन्स कशी डिफरंट आशिल्ली. MRPL म्हळ्यार ते जस्ट नॉट ओनली साऊथ इंडिया या कर्नाटका भितरले थंय हर एक आमच्या ऑल ओव्हर इंडिया हर एक स्टेटीचे हर एक मनीस आहात. मे बी एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जावन दी या कॉन्ट्रॅक्टर जावन दी हर एकले दुसरे कल्चराचे दुसरे पोजिशनाचे आनी हायर एजीचे म्हळ्यार म्हज्या की मस्त एक्सपिरियन्स आले मनीस आहात. हांव एज ए QHSE इंजिनियर जावन जॉयन जाल्लो पूण म्हज्या की मस्त एक्सपिरियन्साचे थंय आले. सो तांणी म्हाका मस्त हेल्प केलें. एस्पेशली एकलो चेन्नई जावन एकलो श्रीनिवासन म्हणून आसलो तो HSC इंजिनियर जावन थंय काम करतलो. सो ताणें म्हाका मस्त म्हळ्यार समजोवणी दिली कित्याक HSC फील्ड फर्स्ट टायम हांव थंय जॉयन जाल्लो. हांगा प्रायमसींत आसतना इंजिनियरींग फील्ड म्हळ्यार मेकॅनिकल कोर फील्डांत जातालो. HSC फील्ड म्हजी स्टडी जाल्या उपरांत थंय फर्स्ट टायम जॉयन जालो. सो थंय ताणें म्हाका रुल्स रेग्युलेशन्स एज पर म्हळ्यार गव्हर्मेंट रुल्स फॅक्टरी ऍक्ट फॅक्टरी लॉस ते पुरा मस्त ताणें म्हाका समजोवणी दिली. तशेंच एका पेट्रोकेमिकल प्लांटान कशें काम करचें कित्याक हांव प्रायमसीन काम करतलो एक प्युरली मेकॅनिकल बेस्ड पूण पेट्रोकेमिकलांत कशें काम करचें आनी त्या इंडस्ट्रींत त्या एनवायरमेंटांत कशें काम करचें कशें काम करचें तें पुरो ताणें म्हाका मस्त हेल्प केलां आनी मस्त ताचे हांव मस्त शिकलां. तशें म्हजें म्हणयात एक फर्दर एक स्टेप वयर आनी एक स्टेप म्हाका मेळ्ळें बरें प्लॅटफॉर्मूय मेळ्ळें थंय हांव मस्त म्हज्या लायफाक आनी म्हज्या कॅरियराक जाय जाल्यार हर एक बेजीक हांवें थंय शिकलां MRPL. आता तुगेला कामा एक्सपिरियन्स तू आमकां सांगला. सो ह्या एक्सपिरियन्स नंतर तू आनी कतारान तू आनी कसं कसं फरक केला म्हण आमी तुगेला फोटोसान तू पळोवन ताजे ಬಗ್ಗೆ भासाभास करया. ओके.
हा खंयची प्लेस हे हांव स्टार्टिंग 2019 कतार गेल्लो सो स्टार्टिंग आमी खंयच्या नव्या गांवाक वतना गांव एक्सप्लोर करचो ह्या गांवांत काले काले नवे वस्तू आतां ते पळोवनचे आमकां एक क्युरियोसिटी आसता सो फर्स्ट हांव गेल्लो आउटसायड सो कतारांत हे थंय एक म्युझियम आसा कतारांत MIA म्हणून ते म्युझियम ऑफ इस्लामीक आर्ट म्हणून सो थंय हांव गेल्लो थंयच हे पिक्स हे दोन्ही पिक्स थंयचे ओके हे दोहा कतारांत मॉल ऑफ कतार म्हणून कतारचे व्हडले मॉल सो त्या टायमार 2020 सो जानेवारींत हांव डिसेंबर एंडाक गेलो सो जानेवारीचे फोटोज थंय मॉल ऑफ कताराक गेल्लो सो हे थंयचे फोटोज नेक्स्ट कतारांत हर एक वर्सा फेब्रुवारी 2nd विकांत तांणी नॅशनल स्पोर्ट्स डे म्हणून सेलिब्रेशन करचो त्या टायमार हर एका कंपनीज और हर एका कम्युनिटींत स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आणि टुर्नामेंट्स दवरतात त्या टायमार आमच्या कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीसान क्रिकेट टुर्नामेंट दवरले तांतूं आमचे टीम विन जाल्ले क्रिकेटान हे आमचे टीम आमी ಒಟ್ಟುಗು टीमांत गेल्ल्या थंय वचून क्रिकेट खेळला हे आमचे टोटल प्रोजेक्ट टीम म्हणजे पूरा संगाती म्हणजे कोलिग्स एम्प्लॉईज पूरा डिफरंट डिफरंट नॅशनॅलिटी डिफरंट लँग्वेज डिफरंट एरियाज कलर्स तशें आमी पुरो ಒಟ್ಟುಗ್ मेळून एक टीम जावन ते दीस आमी सेलिब्रेट केल्ले आसा हे तो फोटो ह्यो सेम ते दीस क्रिकेट विन जाल्ले क्रिकेट मॅच आमी ते टुर्नामेंट सो तो पिक नेक्स्ट आमी स्टार्टिंगार सांगले आसा आमी एक स्टेडियम म्हळ्यार फुटबॉल वर्ल्ड कपाचे स्टेडियम आमच्या कंपनीक डिझायन कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळें सो ते स्टेडियम हे जावन आसा हे स्टेडियम इनॉग्रेशनाक आमी गेल्ल्या सो ते स्टेडियम एक्चुअली गाफिया म्हळ्यार ती कॅप ते मुस्लिम ब्रदर्स आमचे कॅप दवरतात सो त्या कॅपाच्या शेप या डिझायनार ते स्टेडियम डिझायन केल्ल्या आनी ताच्या इनॉग्रेशनाक गेल्ले पीक हे इनसायड त्या स्टेडियमाचे इनसायड फोटो सो फर्स्ट इनॉग्रेशन मॅच आसलें सो ते मॅच पळोवंक आमी पुरा उठूंक गेल्ल्या तो फोटो जस्ट ते कॅप त्या दीस मॅचाक गेल्ले सगळ्यांक तांणी दिल्ले म्हळ्यार त्या स्टेडियमाच्या शेपाचे सो ते कॅप घालना आसलो सो हे आमी मॅच पळयल्ले सेम स्टेडियमा भितरलो फोटो सो चड आमकां एक्सप्लोर करूंक जावना कित्याक म्हळ्यार आफ्टर 2020 मार्चा उपरांत कोविडचे सो प्रॉब्लेम्स जाल्ले सो आमकां आउटसायड वचूंक आनी गव्हर्मेंटान मस्त रिस्ट्रिक्शन घाल्ले तशें आमी खंयचो टायम मेळ्ळा आमकां फ्री टायमा त्या टायमार आमी बरें दोवांत पळयलां आसा बरें एन्जॉय केल्लें आसा तू आता वापस कतारा वतरी आणि की चड भोंचक एक्सप्लोर करचाक तुका ऑपर्च्युनिटी मेळ्ळो म्हण लायक ह्या पुटी आता नोव्हेंबरांत फिफा वर्ल्ड कप स्टार्ट जावन आसा सो डेफिनेटली हांव फुटबॉल फॅन सो डेफिनेटली आमी वता आनी एन्जॉय करूंक आसा ओके आता जेसनाक 2011 आदकुनू आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत तूं पळयला आता ताणें सांगला वरी तो कतारांत आसा एक 40 डेज जरी तो गांवां आयला ह्या 40 डेजांत तूं ताणें आज विश्व कोंकणी केंद्राक तो रेकॉर्डिंग आयला ह्या नंतर हाज्या पुढे पयलीं आमगेले एक WKC इव्हेंट आसतना तो विश्व कोंकणी केंद्र आयलो सो त्या रिलेशन केन्नाय दवंग घेतला तागेल्या मनान तूं ह्यास तेन्ना दुखूनय विश्व कोंकणी केंद्र तशी केन्नाय तितले मोगान आसा ह्या जर्नी ह्या WKC ओटू तुगेल्या जर्नी सांगची जाल्यार कसा सांगच्या इश्ट पावता WKC ಒಟ್ಟುಗ್ म्हणजे जर्नी एक म्हळ्यार हांव एक इंजिनियर ग्रॅज्युएट आनी WKC ग्रॅज्युएट दोन्ही ಒಟ್ಟುಗ್ म्हणून कित्याक हांवें म्हणजे इंजिनियरींग कंप्लीट करतना स्टार्टिंगार हांव पेर्नाल जावन आयिल्लो एक ल्हानसो गांव थंय आमकां चड नॉलेज ना काले म्हळ्यार बायलो गांव कशें आमी मुखार वचचें तें पुरा कांय चड नॉलेज नासली पूण म्हज्या पप्पाच्या फ्रेंडा थ्रू WKC म्हणले एक संस्था आसा ते इंजिनियरींग ग्रॅज्युएट आनी अशें म्हळ्यार हडले जावन येताल्यांक प्रोत्साहन दितात आनी तांकां स्कॉलरशीप दितात म्हूण कळ्ळें सो ताच्या थ्रू आमी हे स्कॉलरशीप एप्लाय करून हांव हांगा आयिल्लो स्टार्टिंगार येतना हांवें चिंतलें ओके स्कॉलरशीप दितात मागीर तांणी सांगलें क्षमता म्हणलें एक प्रोग्राम आहा तातूंत येवंक आसा कॅम्प करूंक आसा हांवें चिंतलें नॉर्मल कॅम्प आसत आमी कशें आमी भोंवंक वता पळय तशें टूर ट्रिपा वता तशें म्हूण आसत म्हळ्यार हर एका सेमिस्टर उपरांत सो फर्स्ट सेमिस्टर जालें तें हांव आयलो हांगा आयलो फर्स्ट डे आमकां बारी बरें लागलें कित्याक सगळ्यांनी आमकां मेळ्ळें आमी सगळे आमच्या फ्रेंड्सांक मेळ्ळ्या नवे फ्रेंड्स आमी केले आनी आमी थंय स्कॉलरशीप इव्हेंटान कोण पुरो मेळिल्ले तांचेय वळख जाली सो तशें सगळ्यांची वळख जाली पूण
आफ्टर हाफ म्हळ्यार अर्ध्या दिसा उपरांत सकाळी पुरो इंट्रोडक्शन ते पुरो जालें अर्ध्या दिसा उपरांत कळलें आमकां हे आमी चिंतले बरी न्ही हे कॅम्प म्हळ्यार एक एज्युकेशनल कॅम्प म्हळ्यार आमची पर्सनल डेव्हलपमेंट करूंक कशें करियेत आनी आमी थ्रू आउट द इयर आनी इंजिनियरींग कंप्लीट जाता म्हणसर कशें आमी पर्सनली डेव्हलप जावन फॉर प्रोफेशनल लायफ आमी कशें रेडी जावचे या प्रोफेशनली आमी कशें आसाचे कशें आमी मुखार फेस करूंक ते पुरा शिकयतात म्हणल्यार आमकां त्या एका हाफ डे सेशनांत कळलें सो हांवें सांगचें जाल्यार WKCन म्हाका मस्तूच चेंज केला हांव एक हळडीसो चेडो जावन आल्लो आतां एक प्रोफेशनली आतां दोहा कतार पावला आनी थंय अशें काम करते इन बिटवीन हांगाय हांवें मँगलोरान ती काम केलें सो तातूंत म्हाका मस्त हेल्प WKC जावन जाला हांगा शिकयल्लें आमकां पर्सनल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जावन दी ग्रुप स्टडीज जावन दी ग्रुप डिस्कशन जावन दी तशेंच आमी दुसऱ्या वटू कशें उलोवचें दुसऱ्या वटू कशें हँडल करचें एक प्रोफेशनली आमी कशें एक सिच्युएशन हँडल करचें तें पुरा हांगा शिकयल्लें आसा तें म्हज्या टोटल पर्सनल डेव्हलपमेंट जाला आनी हाच्या वण्टी म्हाका कॉलेजींत हांव इंजिनियरींग करतानाय फर्स्ट सेम सेकंड सेम आमी येयल्ले म्हळ्यार स्टार्टींग इंजिनियरींग जॉयन जाल्या काले म्हणलें क्लियर आमकां पिक्चर आसना ओके जॉयन जाल्या आनी मुखार स्टडी करया तशें आसता पूण WKCचे 2 कॅम्प हांवें अटेम्प्ट केले उपरांत सेकंड इयर जावन म्हळ्यार थर्ड सेमिस्टर उपरांत म्हाका करेक्ट म्हजो गोल कळ्ळो म्हाका करेक्ट कळ्ळें की हांवें कशें पर्सनली इंडिव्हिज्युअली आनी प्रोफेशनली कशें डेव्हलप जायचें म्हजे स्टडीज आनी म्हजे को करिक्युलर एक्टिविटी कशें हांवें बॅलन्स करून उरीचे आनी कशें हांवें मुखार म्हजें फ्युचर बांदून हाडीचें म्हणून ह्या कॅम्पा वण्टी आनी हांगा आमकां शिकयतल्या शिक्षक हे आसली मार्गदर्शक गुरू मामा आसलो तशें सहानाक आसली तशें सगळ्या वण्टी म्हाका हें कळ्ळें आनी हर एक वर्सा आमकां थ्रू आमचे ट्रस्टी मोहनदास पै माम जावन दी तशें बस्ती वावमान शेणे माम जावन तशें तांच्या थ्रू आमकां हर एक वर्सा एक प्रोग्राम दवरून तातूंत सांगताले कशें आमची कम्युनिटी वा कशें आमी डेव्हलप जायचें म्हण सो तें म्हाका एक बारी बरें लागलें आनी ताचे वण्टी हांव इतलो डेव्हलप जाला म्हूण सांगून म्हाका बारी खुशी व्हरता इवन म्हजे पप्पा मम्मी म्हणटात वर्ल्ड कोंकणी सेंटरा वरवीं आमकां मस्त हें जाला मस्त बरें जाला म्हणून सो हें म्हाका बारी बरें एक एक्सपिरियन्स म्हणून येता आनी हांव मुखार वर्ल्ड कोंकणी सेंटरा वटूक आसता म्हणून सांगूंक म्हाका बारी खुशी आसा थँक यू जेसन आमी तुगेल वैरी वी आर इक्वली प्राऊड ऑफ यू आता तू क्वालिटी इंजिनियर जावन सॉरी ऑफिसर जावन आसा सो तुगेला नेक्स्ट मुखारी कसा जाव का म्हूण तुगेला गोल नेक्स्ट मुखार हांवें चिंतला म्हळ्यार क्वालिटी HSC आतां फ्रॉम लास्ट 2 years हे फील्ड इल्लें बूम जाता म्हळ्यार पयलें क्वालिटी इंजिनियरींग सेपरेट HSC सेफ्टी डिपार्टमेंट सेपरेट आसलें पूण आतां नवे रुल्स रेग्युलेशन प्रमाणे म्हळ्यार इंटरनॅशनल स्टँडर्डा प्रमाणे ते दोनी डिपार्टमेंट कंबायन जाल्यात आनी हे नेक्स्ट आतां मुखार बूम जावचें आसा सो हांव काल म्हजी मुखली म्हळ्यार ह्या HSC फिल्डांत मुखार आनीक स्टडी कर न्हू सो तांतू हांवें मुखार येवन एज ए QHSC मॅनेजर जावचें म्हजें प्लॅन आसा सो ह्या फिल्डांत हांव मुखार स्टडी करूंक म्हूण हांवें चिंतला सो फर्दर स्टडीज इन HSC फिल्ड हांवें करची म्हूण चिंतल्या इन इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स एज वेल एज लोकल म्हळ्यार मे बी इंडियन ऑर कतार तो त्या स्टँडर्डार सो ते म्हजे मुखलें गोल जावन आसा ओके तुगेल्या मुखारी तू लेखिला तशी जावो तुका मुखारी शिकची तशी जावो आनी देव तुका बरें करूं म्हूण सांगता आनी अशीची आतां आमी हा कार्यक्रम एंड करचे फुडें तू कसं मेसेज दिवच्या इश्ट पवता हा कार्यक्रम पळयता यंगस्टर्सांक ओके यंगस्टर्सांक हांवें सांगचें एकच आसा तुमी तुमचो गोल 100% नक्की दवरा म्हळ्यार तुमी हें चिंतचे नाका की हें आमचें फायनल म्हूण न्हय आतां हांवें चिंतलें इंजिनियरींग म्हजें ओके इंजिनियरींग करचें इंजिनियर पूण म्हाका नेक्स्ट जॉब जॉयन जाताना HSC फील्ड आसा या खंयचेय दुसरें फील्ड तशेंच सेम आमचे यंगस्टर्स आसात ते गोल शॉर्ट टर्म गोल दवर नाकात लॉंग टर्म गोल दवरा लॉंग टर्म गोल दवरल्यार तुमकां मे बी आतां चिंतूंक पुरो ओके हांव सक्सेस जावन नो एवरी स्टेप इज इम्पॉर्टंट तुम्ही काडिल्लो ल्हान स्टेपी मुखल्या तुमच्या लार्जर गोलाक व्हेरी इम्पॉर्टंट सो आतांच्या यंगस्टरांक हांवें सांगचें इतलेंत लॉंग टर्म गोल दवरा आनी थिंक बीग अँड ड्रीम बीग Thank you, Jason. That is really a wonderful message. आता तो परा आयतारा कताराक वापस बासरला 27 ताका त्या शॉर्ट गॅप अंतु जलारी हांगे येऊन आमगेल कतरी तू टाइम दिवन विश्व कोंकणी केंद्राच्या आमगेला स्टुडिओ येऊन हा कार्यक्रम आमगेला पयसून तुगेला एक्सपिरियन्स आमगेला शेअर केला तुका देव बरें करूं म्हणून सांगितलं थँक्यू देव बरें करूं
आणि हा कार्यक्रम इतले वेळू पळयलेल्या आमगेल्या पुरा वीक्षकांके धन्यवाद सगळ्यांके देव बरे करो.